दिव्या आम्ही इल्लो वेळ तोटांत बोवया केळंब्याचो गडाय बघून बोंडयेची मोव चिवया माडाळ सोडून बोंडाय ओळावन ताची शाई खावया निमाने तळ्याच्या थंड उदकांत वस्त्र कान्न उडोवन नव्या जायना गी बा नका गी नका नका वस्त्र घालून नव्या वय रे पेद्रू तू काल रे येणं ओळयले बरी ओळयताय तुका गोट्याक सोप घालन तोटाक ये म्हणले मू हांव येवंकूच म्हणून भायर सरलो तितल्यार हें दिव्या आयले आयल्या सैऱ्यांकडे 2 शब्द उलय नंतर म्हाका मुनीस म्हणटा ते 2 शब्द नाही 2 घंटे जाऊन तू ताचे लागी उलून असाय ताच्या इड्यांत गायनुला बरी उलुळताय पळय बाय बागला रायल्यांक आमी बरें करून सुदारसीचे अतिथी देवो भव आणि की तू हांगास रावशी तर हांव जाता वानके ओ बव्वा राव रे हांगे ये रे दर रे ही सारून कांगोन भितर वच बस पिसांट कोणसो दिव्या तू कोले बरोंक आयिल्ले गी पुता वय बाय मुट्टी बाय कशी आसा गो पुता तिची भलायकी तितली बरी ना हे तितली हुशार ना बाय ती भांगार मुनीसा बा तुका कामाचे नाही आपल्या दुवे बरींच पळयता तशें तू पेद्रू की आपल्या पुता बरीच पळयताय न्ही बाय ती म्हाका पुता बरी पळयता गी ते म्हाका गोप्तू ना पूण मोठे बाय मात्र तिच्या जावया बरींच पळयता हेत मोर्याद नातल्या नी काढ राहणो कसो हांव ल्हानतावनी तांगेरीस व्हड जाल्ली न्ही बाय तशें तिका बारी मुजेर मोग मुज्या बऱ्या फाल्याक म्हणून भांगारांनी पयशे करून दवरल्यात खंय अशें म्हणून ती हेलेन बाया कडेन सांगतली खंय होय की जावं दिया बा तिका कशी भुरगीं नात बाय तिका भुरगीं कित्याक नात तिचेच कडे वचून विचार रे आदिका प्रसंगी कोणसो पडे कोई ती शिंदी हांव सुकोले कान हाडटा तू हे कई मुनी कोले कातरल्यार तो केळमो मेल्लेले करस नाही रे तुवे हात गल्ली खंयची वस्तू येदुळ उरल्या रे ती लगाडस दिव्या हा मोठी बाय कित्याक भुरगीं नात बा ती हांव कुवार न्ही सायबा ती अंकुर वय नाही तिका भुरगीं कित्याक नात अयो हांव कुवार आसल्यांक भुरगीं कशी जावची सायबा हे विचित्र नाही गी नाही बा हांव कारमळ्याक आलें हांव कार म्हळ्यार मीठ सडकावचें मीठ सट जाल्यार भुरगीं जायनात खंय गी तू मात्र मीठ सट काय नाका मागीर आमकां भुरगीं जावची नात बा आळे पोर हांव घाटाक गेल्लो न्ही गी थंयसर म्हाका तुजो सूडास कापेच्या तोटांत उदा तापोवच्या बानाचेर सक्कड सोडन आळ्यान वाटच्या वानाचेर सयत तुजेंच तोंड दिसतलें बा म्हाका कळीत नासतनाच हांवें एक कविता बरयली सांगता आयक हा सोबीत सुंदर पळोवन तुजे ते गाल जालो हांव कंगाल सोबीत सुंदर पळोवन तुजे ते गाल जालो हांव कंगाल
रातीक स्वप्नांत आयलें तूं काल, रातीक स्वप्नांत आयलें तूं काल, म्हज्या जिवाचे केले तुवें हाल. हांव रूख जाल्लो, तूं म्हाका चिटकाल्ली वाल. हांव रूख जाल्लो, तूं म्हाका चिटकाल्ली वाल. आता निसरायता तुझ्या पाठीची साल. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. मेलिन रोड्रिगस आसा गे. आसा सर. तुम्ही? हांव सिल्वेस्टर. ओ आज काल म्हणल्यार म्हजे इंटरव्यू आसा. वय गे एक घडी बसतात गे सर. थँक्स. सर तुमकां कोण गे सिल्वेस्टर म्हणले इसान आयल्यात. ओके सर. ओके जायत. सर तुम्ही भितर वचशीत. ओके थँक्यू. नमस्कार मेलविन. ओ सिल्वेस्ट्राम, नमस्कार. ये बस बस. 10-12 वर्सां पयलें तुका म्हज्या पोटाचेर दिश्ट आसली. आज अचानक म्हज्या तोटाचेर दिश्ट गेली गी. 10-12 वर्सां आदीं तुजें पोट व्हड आसलें, तोट ल्हान आसलें. झाडां ती कसली अस्कत नाकारी जाल्यार तांकां कशी बांदून यथेस्ट फळ मेळचे बरी तूं करताय. तुजें हाचे आदींच संदर्शन करन तुजें साधन आमच्या दायजिवळ टीव्ही चॅनलार घालीजय आसलें. तुवें कोणेय सांगलें आयकलें जावंक पुरो. त्या धाकटेराचो हात गुण जावेत. ताणें आपडल्यार पिडा गुण जाता. तशेंच म्हजो हात गुणी बरो आसतलो. तशें हांवें केल्ली कृशी बरी जाता जायची. तुवें अशें करूनच आसलें. तूं अशें करशी म्हूण सांगून हांवें स्वप्नांत चिंतून नातलें. आतां उलयनाय कित्याक? उठ, उबें राव.